नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अहमदाबादात एअर इंडियाचे विमान कोसळ्ळें. 242 प्रवाशांक घेवन लंडनाक वचपा खातीर केल्ले टेक ऑफ. टेक ऑफा उपरांत बिल्डिंगेच्या वण्टीक आदळून जालो अपघात. वैयक्तीक गाडयो भाड्यान दिवप्यांचेर जातली खर कारवाय. 550 जाणांची गाडयांची नोंदणी जातली रद्द. येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरोयकाराची माहिती. वेर्णा जंक्शनाचेर बेगीनूच जातलो एलिव्हेटेड पूल. भौशीक बांदकाम खात्यान केल्या जाग्याची पळोवणी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. फोंडेच्यान अपहरण जाल्लो वेवसायीक निमणो देवनहळी बेंगळुरात सांपडलो. पुलिशेन घेतलो ताब्यांत. गोंया येवपाक सल्ल्यात भायर मंगळारा जाल्ले अपहरण. बेतमोड्डी कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान गांवच्या लोकांचेर हल्लो. 3 जाणांक दुखापत. पुलिशेन 8 जाणांक घेतले ताब्यांत. फुडलो तपास सुरू. आनी सांत चलयांक हॉटेलात प्रवेश दिवपाचे प्रकरण. हॉटेल धनियाक पडले म्हारग. कळंगूट पुलिशेन हॉटेल धनी अजित चव्हाणाक केली अटक. हॉटेलूय केलें सील. आता पळयात खबरो विस्तारांत. वेर्णा जंक्शनाचेर बेगीनूच एलिव्हेटेड पूल येवपाचो आसा. भौशीक बांदकाम खात्यान जाग्याची पळोवणी केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच रस्त्या कुशीक 8-8 दीस पार्क केल्ल्या गाडयांचेर आतां कारवाय जातली म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फातोर्डा ट्रॅफिक सेलाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. वेर्णा जंक्शनाचेर जावपी येरादारीची कोयंडी आतां बेगीनूच सुटावी जातली. वेर्णा जंक्शनाचेर एलिव्हेटेड पूल येवपाचो आसा. ते खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान जागेची पळोवणी केल्या म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. वेर्णा जंक्शन जी आसा न्ही ट्राफीक कंजेशन चड जाता जाल्यार थंय आमी ओवरब्रीज येवपाचो आमी आर प्लॅनिंग इन फ्युचर. एलिव्हेटेड येवपाक प्रपोजल गोवा पुलिसान धाडला आनी थंय PWD बरोबर माननीय मुख्यमंत्र्यांक सांगतकर इन्स्पेक्शनूय जालां, जॉयंट इन्स्पेक्शन. रस्त्या कुशीक 8 दिसां वयर पार्क केल्ल्या गाडयांचेर आतां कारवाय जातली. ह्यान फुडें रस्त्या कुशीक 8-8 दीस गाडयो पार्क करून दवरपाक मेळच्यो नात. 8 दिसां वयर पार्क केल्ली गाडी दिसली जाल्यार येरादारी पुलीस गाडीकाराक नोटीस काडटले आनी गाडयेर कारवाय करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशी ताकीदूय मुख्यमंत्र्यान ट्रॅफिक सेलाक दिल्या. एक म्हणजे ज्यो लोकांच्यो बेठक पडून आशिल्ल्यो गाडयो ज्यो रस्त्यार आहा पळय न्ही, पणजेंतल्यो आमी 250 गाडयो काडल्यो. हांवें आतां ट्रॅफिकाक इन्स्ट्रक्शन दिलां म्हणजे 4-4 दीस किंवा 8-8 दीस थोडे जाण थंयच गाडी लायता बरें कुसरून धंदो करपाक लागता. ते तांकां हांवें सांगलां सरळ तांकां नोटीस दी. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 8 डेज पिरियड म्हणजे गाडी हांगा उबी 8 दिसांनी जर क्लेम व्हेली जाल्यार ती आमच्या स्क्रॅपान परत तुवें क्लेम करून आनी रोड सायड गॅरेजीस सगळो रोड सायड गॅरेजीस काडपाक सिटीनी रोड सायड गॅरेजीस पार्किंग करपाकूय दिवचे ना. नाव जर ट्राफीक जर जाल्या उपरांत सगळी कडेन म्हणजे मडगांव हो ट्राफीक जर आसता पळय खूब मोठ्या प्रमाणात एरिया कॅटर करताना हो एरिया जाल्या उपरांत एडिशनल ट्राफीक फोर्स हांगा आयल्या उपरांत अशा पद्दतीचे जे रोड सायड पार्किंग करता ते काडपाक आमचे कडेन एडिशनल पुलीस फोर्स जो आसा हांगासर यूज करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंडेच्यान अपहरण जाल्लो वेवसायीक निमणो सांपडलो. देवनहळी बेंगळुरात एका बस स्टँडार तो पुलिशेक दिसलो. पुलिशेन ताका आपल्या ताब्यान घेतलो. फोंड्या पुलीस ताका आतां गोंया घेवन येतले. फोंड्या मंगळारा दिसा उजवाडाक एका वेवसायिकाचें अपहरण जाल्लें. कांय अनवळखी मनशांनी ताका जबरदस्तीन कारीत बसून व्हेल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. हे मनीस कोण, ताका खंय घेवन गेले तें कळूंक नाशिल्लें. रीतसर कागाळ येतकीर पुलिसांनी अपहरण करप्याचो सोद सुरू केलो. अपहरण करपी संदीपाक घेवन कर्नाटकाचे दिशेन गेल्ल्याचे ताचे फॅमिलीन पुलिशेक सांगले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिशेन कर्नाटक पुलिसांची मजत घेतली. संदीपाचो सोद घेवपा खातीर 3 पथक तयार केल्ली. 3ूय पथकांत संदीपाचो कर्नाटकांत सोद घेताली. बुधवारा राती 9:30 सुमार संदीप देवनहळी बेंगळुरात एका बस स्टँडार पुलिशेक दिसलो. पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला आनी ते गोंया येवपाक भायर सरल्यात. जोफिलनगर फोंडा हांगसरल्या संदीप चौधरी हाच्या मंगळारा दीस दनपारां
किडनॅपिंग करून ताका बेंगलोर येल्ले अशें माहिती फोंडा पुलिसांक मेळिल्ली आनी फोंडा पुलिसांची एकूण 4 पथकां बेंगलोराक काल पावल्लीं. पूण शोध घेता आसतना काल राती बुधवारा रातचो एक 9-9:30 वरांचेर तांकां हो संदीप चौधरी एका बस स्टॉपार दिसून येयलो आनी तेंच्यांनी ताका ताब्यांत घेवन ताका सद्याक गोंयान हाडपाक वाटेर आसा. आयज दनपार पर्यंत तो गोंयान पावतलो. पुलीस सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे जी कार गोंयच्यान बेंगलोर वचपाक गेल्ली तेणी परत नंबर प्लेट चेंज केल्ली आनी अशें आयको येयलां की ते कारीन भितर 5 जाण आशिल्ले आनी ह्या 5 जाणांनी जेन्ना ताका संदीप चौधरीक किडनॅप करून गाडयेन घातलो तेन्ना ताका एक इंजेक्शन दिल्लें अशें म्हायती मेळ्ळी आसा आनी सद्याक पुलीस आतां ताका हाडटकीरूच तेजो आनी तपास चवकशी जातकीरूच ह्या प्रकरणाक कोण कोण सामील आसा हें उघड जातलें. एकूण 5 जाण आशिल्ल्या पैकी सगळ्यांनीच तोंडाक बांदलेल्या कारणान तो आपूण वळखना अशें म्हणून आतां म्हायती मेळिल्ली आसा. पूण तेजे पुलिसांनी जेन्ना चवकशी करतकीरूच सत्य उघड जातलें आनी कित्याक किडनॅपिंग केल्लें हेचें सत्य उघड जातलें. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती बेतमड्डी कुडचड्यार केस्तांव जालें. वय काड म्हणून सांगता हो राग धरून गांवच्याच एकल्यान नुवेच्यान लोकांक हाडून थळाव्यांचेर हल्लो केल्ल्याचे लोक सांगतात. ह्या हल्ल्यात 3 जाणांक दुखापत जाल्या. ह्या प्रकरणात कुडचडे पुलिशेन 8 जाणांक अटक केली. फुडलो तपास सुरू आसा. बेतमोड्डी कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती केस्तांव जालें. ताचे जाले अशें गांवच्या एकल्यान 10 जाणांच्या मांडा मेरेन वय घातिल्ली. गांवच्या लोकांनी ताका ही वय काडपाक सांगिल्ली, मात तो मनीस वय काडिनाशिल्लो. हाका लागून गांवचे लोक आनी संबंदितां मदीं वाद जातालो. वय काडपाक लायिल्ल्यान आपल्याच गांवच्या लोकांक मारपाक ताणें नुवेच्यान लोक आफयले आनी हल्लो केलो अशें थळावे सांगतात. ह्या हल्ल्यात गांवच्या 3 जाणांक दुखापत जाली. तांकां कुडचडेच्या भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 8 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. गुंडा सुरी की आमगे गांवची लोकां बारसार म्हणून सांगवा लागले हिंगा कित्याक लागून हें? आमच्या देवागे लुगार त्या देवा लुगरार ते वय केली. वय केली म्हणटे गांवच्या लोकांक सांगितले आमगे हस्त करपाचें वय काड म्हणून. वय काड म्हणून ताणें नुयासान गुंडा हाडल्या लोकांक मारपा हिंगा. आतां आल्टो खंयचो हांगचोच? वय वतो ह्या घरांतलो. वय पुलीस बी येवन तांकां वयले आतां. कितले जाण आसलेले? ते 8 जाण आसलेले. त्या येयलो हें देडा खंय? हिंगा. मागीर लोक कामाक गेलो आसलो न्हू. मागीर लोक तांकां त्या लोकांक मारूं येयल्याय काय कितून केस कळटले. 10 जाणांचो पुरीस आनी ह्या 10 जाणांचो पुरीस आसा तेंका तेंची देवाची पुजा लादीन बिदीन तेंगे करप सदांच चालू आसता. तेन्ना सायडीचें एक घर आसा तेणी वय करून तेंगे मांडार म्हळ्यार वय पावली आनी तेका लागून तेंगे मातशे बारीक बारीक लोकांचे डिस्प्यूट जाताले आनी तेका लागून तेणी सुरी मागीर तलवार मागीर पयले दाणो बिणो रॉड बीड घेवन तेणे अटॅक केले तेजेर आनी सद्याक आमचे ते 2 जाणांक मार लागलेले आसा. तेजो हात फ्रॅक्चर आसा ते हॉस्पिटलांत वेदे कडेन आसा. तेन्ना हांव सगळो गांव एक कडेन जालो आनी हे नुवेच्यान हांगा येवप आनी केदी व्हडली दादागिरी कितें गांव सगळे एक कडेन आसा. तेन्ना हांव पुलिसे कडेन मागता हांकां कडक शिक्षा जावपा जाय. हांकां सोडपा जायना. तेंचे कडेन चवकशी करपा जाय ते कित्याक येयले आनी तेंकां कोणी हाडले कित्याक हाडले आनी हे गांवचे जे एक कडेन सगळे एकोप्यान रावतात तेन्ना हे गांवांक कित्याक हे करपाक सोदतात दुश्मन कित्याक करूं सोदतात तेजी सगळी इन्क्वायरी जावपा जाय. तेन्ना गांवच्या लोकांनी तांकां धरले आनीक धरून तांकां मागीर आतां पुलिसान तांकां अरेस्ट केल्या. पुलिसां वेल्यार तेंची गाडी अटॅच केली आसा. दुसरे वटेन नुवेचो एक गट बेतमोडी वाठारांतल्या 2 इश्टां वांगडा पिकनीक मनोवपाक आयिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा. हे लोक थंय झगडी करपाक वचूंक नाशिल्ले. ते पिकनिकेक गेल्ले पूण थळाव्या लोकांक ते आमचेर हल्लो करपाक आयल्यात अशें दिसलें आनी ताकाच लागून तांचे मदीं वाद जावन मारामारी जाल्ल्याचें आयकपाक येता. प्रकरणाचो तपास अजुनय सुरू आसा. पुलीस तपासा उपरांत खरें कितें तें स्पश्ट जातलें. काल रातचे अरावंड 8 सुमार बेतमडी गांवांत एक ग्रुपान त्या लोकांचेर हल्लो केलो अशें इन्सिडेंट काल दोळ्यांकार येयल्लो आनी खंय तरी तो इन्सिडेंट आसा ते तेंगेले जे देवाचो जागो आसा थंय खंय तरी वय मारले आनी ताका लागून हो इन्सिडेंट घडला आनी थंयचेच कोणा तरी घेवन येयला असो काल थंयच्या लोकांनी कमेंट केल्ले मिडियाचेर थ्रू सोर्सांतल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. खंय तरी जो इन्सिडेंट घडला ते भुरगे आसा ते हे गोश्टी लागून ते खंय तरी काल पिकनिकेक येयल्ले आनी पिकनिकेक येयले तेन्ना आनी ते 2 जाण भुरगे आसा ते तेंगेले फ्रेंड
आनी हेंचे भितर खंय तरी एकमेका भितर खंय तरी झगडी जाली आनी हो इश्यू खंय तरी तांकां लोकांक दिसलें ते ह्या जी वय बांदल्या आनी खंय तरी तो देवाचो जागो आसा ताका लागून हेंचे खंय तरी आमकां झगडी करपाक हाडलें आनी ताका लागून हो इश्यू काल तापलो आनी तेजे नंतर खंय तरी मोठी झगडी जाली आनी मागीर त्या जाग्यार पुलीस येयले. पुलिसांनी येवन तांकां 8 जाणां अरेस्ट केल्ले आसा. तातूंत गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टडे जागो कृष्णानंद पेडणेकर. सांच लियांक तांच्या पालकांचे परवानगे बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचें प्रकरण एक हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडलें. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चव्हाणाक अटक केली. तशेंच ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी हें हॉटेल सील करपाक लायलें. सांच लियांक तांच्या पालकांचे परवानगी बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचें प्रकरण एका हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडलें. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चव्हाणाक अटक केली. ताचें जालें अशें वाडदीस मनोवपाक गेल्ल्या 2 सान पिरायेच्या चलयांचेर कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत लिंगीक अत्याचार जाल्लो. ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिशेन पर्वरेच्या 2 तरणाट्यांक अटक केल्ली. तशेंच पुलिसांनी ह्या 2 चलयां सयत आनी एके चलयेची सुटका केली. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 2 दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण जाल्या. ह्या प्रकरणात 2 चलयांच्या घरच्यांनी आक्षे पुलिशेंत 8 जुनाक कागाळ केल्ली. कागाळी प्रमाण 13 आनी 15 वर्सांची चली 7 एप्रिला सावन बेपत्ता आशिल्ली खंय. तशेंच आनीक एक 11 वर्साची चली बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ आक्षे पुलिशे कडेन आयिल्ली. 3 चलयां एकठांय खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली. आतां ही चलयां गेली तरी खंय म्हणून पुलिशेन तांचो सोद सुरू केलो. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून चलयांचो सोद घेवपा खातीर एक खास पथक तयार केलें. 3 चलयां कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत आशिल्ल्याचें पुलिसांक कोणे तरी सांगलें. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलार धाड घाली जाल्यार भितर 3 चलयां आशिल्लीं. पुलिसांनी 3 चलयांची सुटका केली. तशेंच तांचे वांगडा आशिल्ल्या 2 दुबावितांक अटक केली. ह्या प्रकरणात जेन्ना पुलिशेन चलयांचो जबाब घेतलो तेन्ना कळ्ळें की ही चलयां वाडदीस मनोवपा खातीर कळंगुटे आयिल्ली खंय. 3 चलयां मदल्या 15 आनी 11 वर्सांचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे ह्या वेळार उक्ताडार आयले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 137(2), 64(1), 74 आनी 75(1), गोंय बाल कायद्याचे कलम 8(2) तशेंच पॉक्सो कायद्याचे कलम 4, 8 आनी 12 अंतर्गत दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गुजराताच्या अहमदाबाद शारांत एअर इंडियाच्या विमानाक व्हडलो अपघात जालो. हे विमान 242 प्रवाशांक घेवन लंडनाक वचपाचें आशिल्लें. टेक ऑफा उपरांत एका बिल्डिंगेच्या वण्टीक आदळून हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत आतां मेरेन 105 प्रवाशांक मरण आयलां. मरप्यांचो आंकडो आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा. गुजराताच्या अहमदाबाद शारांत एअर इंडियाच्या विमानाक व्हडलो अपघात जालो. 242 प्रवाशांक घेवन हे विमान लंडनाक वचपाचें आशिल्लें. पूण अहमदाबादांतल्या सरदार वल्लभभाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शिमेरूच ते कोसळ्ळें. उड्डाण केल्या उपरांत 7 मिनटांनी हो अपघात जालो. ह्या अपघातांत आतां मेरेन 105 प्रवाशांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. मरप्यांचो आंकडो वाडपाकूय शकता. मरण पाविल्ल्या प्रवाशांच्यो कुडी भायर काडल्यात. बचाव कार्य नेटान सुरू आसा. उजो पालोवपा बरोबरच जखमी जाल्ल्यांचो सोदय सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिसान दीस वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिल्ली आसा. भाजप पक्षाचे कांय मंत्री आपल्याच पक्षान भ्रष्टाचार जाता म्हणून आरोप करतात आनी मुख्यमंत्री तांचेर कांयच कारवाय लेगीत करपाक पावना अशें म्हणीत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उतरांचे फार पेटयले.
भलायकी केंद्रांनी साधन सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान सरकारान दर्जो वाडोवचो अशें तांचें म्हणणें. देखून राज्यपालान हस्तक्षेप करून हे सध्याचे सरकार बरखास्त करचें अशी मागणी पाटकारांनी केली. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेस पक्ष सक्षम आसा असो पाटकार ह्या वेळार उलयतालो. Police department is here to protect each and every citizen. Police department is here to help all the citizens who are in trouble. आज पुलिसांचेरच जर अटॅक जाता, आज लोक जर तर दिन दहाडे तलवारी घेऊन जर तर एकामेकांक मारपा लागले, दिस इज नथिंग लेस देन गुंडा राज. दिस लुक्स लाईक अ जंगल राज. सो this is a complete mockery of the administration of the present government. I think governor should intervene now. It's high time that we have seen the corruption wala, law and order is collapsed. So I think governor should dismiss this government because lokancho mandate towards this government today is gone. People have decided that they don't want this corrupt government anymore. Let the governor dismiss and held fresh elections. We are ready. Congress party is ready. We will give clean faces, people what they want. I urged all my workers, my karyakartas, my block president, be ready. With the kind of way the government is going on, this government has to be dismissed as fast as possible and we have to go for fresh elections. कुडतरे प्रस्तावित IRB कॅम्प उबारपा खातीर थळाव्यांचो अजूनय विरोध आसा. आमकां थंय IRB कॅम्प आयिल्लो नाका. ही जमीन ग्रामस्थांच्या फायद्या खातीर वापरची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कुट्टरेच्या सुमार 1 लाख चौखण मीटर जाग्यार कुष्ठरोगाचे हॉस्पिटल आशिल्ले. काळांतरान ते बंद जाले. आतां ह्या सुवातेर IRB कॅम्प उबारपाचो सरकाराचो विचार आसा. ते खातीर जाग्याचें डिमार्केशन जाला. मात हांगा कॅम्प हाडपाक थळाव्यांचो खर विरोध आसा. IRB कॅम्प नाका म्हूण ग्रामसभेत थारावूय पास जाल्यात. ह्या सुवातेर आमकां IRB कॅम्प नाका. हो जागो लोकांच्या फायद्या खातीर वापरचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मरे लेप्रोसी हॉस्पिटल आमी ल्हानपणी आसतना जायते पेशंट आहले. आतां थोडे आसले मरे 10 जाण ताका तेणी मारगांव हॉस्पिटलान दवरले ते सनातरीन. आतां थिंग कितें ते आतां पयले भोंवताले पळय आतां रान जालां सारकें. काजू बाजू त्यो पावणी बी आमी करताले. आतां तें कोण थिंग रान जालां सोरोप बी आहा रे भितर कोण वचना. आनी आतां ते गव्हर्मेंटान कितें बरें हाडूं जाय गांवां कितें जाय ते कितें करता नाका हाडूं गेले ते पाट तेणी IRB पुलिसां तें हें केलां. आनी कितें एक हॉस्पिटल देखून बरें हिंग हाडाय न्हू. प्ले ग्रावंड बी हिंग जावं. तुका आतां ह्यो सगळो गांवचो जागो दाखयल्या. हो आमगे कुट्टरे गांवां भितर एक गांव. दीस इज अ व्हेरी हिस्टॉरिकल प्लेस. एक टायमाचें हिंग लेप्रोसी हॉस्पिटल आसलेलें आनी लेप्रा जाय म्हणल्यार जाल्यार कोण वळखता. ते जाग्याचे ओल्ड स्ट्रक्चर्स आहा हॉस्पिटलाचे, सेमेट्री आहा, हिंग चॅपल आहा, थिंग देवूळ देखून आहा म्हूण आयकलां हांवें चोयलें ना तिका. ह्या जाग्याचेर भरपूर त्या टायमाचे एक्टिविटी चलताली. लेप्रोसी पेशंट्स हिंगा ओजां क्युअर जाले, ओजान मेले आनी हिंगे शिल्परी पुरयले देखून आसले. सो इट्स व्हेरी हिस्टॉरीक. सो हो जागो आतां आय एम टोल्ड इज वीथ द डिरेक्टर ऑफ हेल्थ. हे इन्फॉर्मेशन हांव डिरेक्टर ऑफ हेल्थान गेल्लो. म्हाका पंचायतान एक लेटर दिली, तूं वच एंड फायंड आउट कर की हें कशें चलतलें. डिरेक्टर ऑफ हेल्थान जेन्ना आमी ऑफिशियल्सां मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन आमी प्लॅन्स मागो जाले तेणी आमकां दाखयला. बट दे आर नॉट शेअरिंग एनी इन्फॉर्मेशन with regards to how much this land is being allocated for IRB or otherwise. But आमगेले पंचायताचे ग्राम सभा रेजोल्यूशन आहा की आमी हिंगा IRB काडपाक ओपोज करता म्हणून. Why do we require IRB here? This land can be utilized for the welfare of our villages. हो लेप्रोसरी जो जागा हो गांवां भितर एक गांव. आनी आमकडे समज विचारले आमचे गांवचे लोक आमगे ग्रामसभेक आनी बाकीचे जे पळय इंटेलेक्च्युअल्स आनी जायते लोक जे पळय कितें करपाक जाय पळय जायती सजेशन येतली. बट सरकाराक आयज आनी सरकारान बसलो आहाय त्या मनशाक तांकां लँडाची आशा आहा. आनी म्हाका डावट ना की हेय लँडाची आशा आहा काय तांकां. गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टरेच्यान भीमा पाटील. फोंड्या शारांतले CCTV कॅमेरे फाटले कांय वर्सां जालीं बंद पडल्यात. CCTV कॅमेरे नाशिल्ल्यान पुलिसांक अडचणी येतात. CCTV कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती करची तशेंच शारांत गरजेच्या सुवातेर CCTV कॅमेरे लावचे अशी मागणी लोकांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी.
फोंड्या शारांतले CCTV कॅमेरे फाटलीं कांय वर्सां जालीं बंद पडल्यात. 2014 वर्सा आदलो खासदार नरेंद्र सावयकारान खासदार निधींतल्यान शारांत 22 CCTV कॅमेरा बसयल्ले. मात 2-3 वर्सां भितर हे कॅमेरा बंद पडले. CCTV कॅमेरे बंद पडिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नदर दवरप पुलिसांक कठीण जाता. CCTV कॅमेऱ्याची दुरुस्ती करची तशेंच शारांत गरजेच्या सुवातेर CCTV कॅमेरा लावचे अशी मागणी फोंडेच्या लोकांनी केल्या. सध्या उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण शारांत 5 सुवातेर फोंड्या पालिकेन CCTV कॅमेरे लायल्यात. तशेंच हेर जाग्यांचेर कॅमेरा बसयतले अशें नगराध्यक्ष आनंद नाईक सांगता. मेन म्हणल्यार CCTV कॅमेरे जायच सामके कंपल्सरी जाय, कित्याक काल किडनॅपिंग जालें, मागीर हांगा गुंडगिरी तशी वाडल्या, कितें एक्सिडेंट जाता, हें कशें कळटलें? क्रायम वाडल्या आनी जर पुलिशेक जर हें सगळें कळटलें जाल्यार तुका कॅमेराची सामकी गरज आसा. बरें कॅमेरा आसा न्ही ते रिपेर करपाचें काम तेंचें न्ही, कितें नाजाल्यार ते पयशे कित्याक वेस्ट केल्या तेणी ना ते कॅमेरा काडून उडोवचे. सो नवीन कॅमेरा बसोवचे आनी नाल्यार नवीन कॅमेरा बसोवपाचे. जे पळय ह्या गव्हर्मेंटान CCTV फुटेज घायलेले पूण तेगे ती चलना, पूण तेणे ते जाता तितके बेगीन तेणे ते रिपेर करचे ना, नवी घातली. हायकोर्टाक डायरेक्शन आशिल्लें म्युनिसिपालिटीक की CCTV मेन स्पॉट आमचे जे पळय एक्चुली आमकां पयलीं कितें सांगलां पूण जे नाल्लांक पळय लोक कितें उडयता पळय ताका लागून ते आमकां प्रायवेटीचे घे सांगलेलें. त्या प्रमाणे 5 कडेन आमी हे CCTV बसयल्ले आसा. नाला सायड ऑल 5 जे बसयल्या पळय नाला सायडूच आसा. एक पयलें म्हणल्यार आमचो खडपा बांदार तो नालो आसा पळय न्ही थंय एक सायडीक बसयला. दुसरो आसा तो आमचो मार्केटान जो मार्केटान नाला आसा पळय सकयल ते साई हॉटेला थंय सायडीक कळ्ळें न्ही. तिसरो आसा तो हनुमान तीर्थ वारकणे. चवथो आसा तो वारकंड्या आनी पंडितवाडा जंक्शन ते थंय जो व्हाळा व्हांवता पळय सकयल गेला थंय बसयला. आनी 5वो आसा तो पुर्तगाळ आर्केड. रोखडेच आमी आनी 3 ते 4 कॅमेरा आमकां हेचे मेळिल्ले आसा सो तेवूय आमी फाल्यां आमचें इन्स्पेक्शन आसा की ते एक 8-10 दिसां बसोवपाचें काम सुरू जातलें. ते जे आसा पळय आमी प्रपोजल दिल्लें आसा आनी ते सिटीचें काम जाता तितले बेगीन आमी सुरू करतले. CCTV नाशिल्ल्या कारणान क्रायमाक वाड जाल्ली आसा, पूण अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान हांगा CCTV बसोवपाचें काम अजून सुरू केलें ना. फोंडा सिटीन प्रवेश करपी 4-5 जंक्शन आसा, त्या जंक्शनाचेर अत्यंत CCTV गरजेचे आसा. गव्हर्मेंटान हेचे बेगीनच्या बेगीन CCTV बसोवपाचें काम करचें अशें मागणी फोंडेचे लोक करीत आसा. फोंडेच्या गोमंतक सेविकाचेर सपन GMCच्या दोतोरांचो विशय सोंपलो. सगळे टॅक्सीकारांक विश्वासान घेवन टॅक्सीचोय विशय जाग्यार घालता म्हणून दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. आंदोलनाक बशिल्ल्या GMCच्या दोतोरांचो विशय सुटावो जाला. दोतोरांकडेन चर्चा करचे पयलीं आनी चर्चा केले उपरांतूय भलायकी मंत्र्याकडेन हे विशीं उलयला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच सगळ्यांक विश्वासात घेवन टॅक्सीवाल्यांचो विशय सोडयता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा सरकारला सगळ्यांक विश्वासात घेऊन टॅक्सीचो विषय सोडयला. पण सरकारला सर ऍडबेस्ट टॅक्सी पाहिजेच का? सरकार टॅक्सीचो विषय हांव सगळ्या जाणांक विश्वासान घेऊन सोडयता म्हणजे एकाच जागी जाल्यार सांगून मराठीत सांगायचं सगळ्यांना विश्वासात घेऊन मी टॅक्सीचा विषय सोडवतो. चड डिले जालो अशें दिसना. एग्रिगेटरा विशीं टॅक्सीकारांकडेन उलोवपाची आपली तयारी आसा. सगळ्यांक विश्वासात घेवनूच हो विशय जाग्यार घालपाक जाय अशी येरादारी मंत्री माविन गुदिनो सांगता. After taking all opinions, it will go to the cabinet, and even before it goes to the cabinet, we will also be discussing this issue in our party, because the party also has to be taken into account, their opinion. After all this exercise, then the final draft notification will come, and that time we will be deciding, and there is no question of forcing anything down their throat. What I have been saying right in the beginning, they can come with their own app. Even now I am saying, come with your own app, local Goans, local taxiwali जेन्ना तुम्ही मोडटा तुम्ही तुमचे ओन ॲप घाला, आमकां मातशें पूण प्रॉब्लेम ना. आनी तशें जाल्यार तांकांय बरें आमकांय बरें. भायले हाडटले, भायर सून हाडटले, कितें फायदो भायले हाडून? वॉट इज द यूज फॉर गोवा? वी ओनली वॉन्ट दॅट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम शूड बी स्मूथ, सिमलस. लोकांक प्रवास करपाक मेळपा जाय. आनी तेंचेरूच जे स्टोरी करता बाकीचे थोडेशे ट्युरिस्ट येवन
जे आम्ही हातभर टुरिस्ट व्हायरल जातात ते जावपाचे बंद जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय दिल्या. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काडल्या. तशेंच 22 जुलैच्यान गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सुरवात जातली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय दिल्या. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काडल्या. तशेंच विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशन 22 जुलैच्यान सुरू जातलें. One post for the department in the ENT, 2 posts for the department of pediatrics, and 2 posts of the audiology for the department of the pediatrics in GMC. हांकां पोस्ट घेवपा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिले. ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स ऑफ द 10 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट एट द मैसाळ पंचवाडी एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिले. Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Heritage policy तुमकां आमचे मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फळदेसाय ही पॉलिसी पुराय एक दीस एक्सप्लेन करतले, बट त्या पॉलिसीक आयज अप्रुवल दिले. Appointment of the 1 post of the veterinary officer on contract basis for the period of 1 year in the forest department for the deployment at Bondla Zoo. 5 posts of the anesthetic assistant in the department of the anesthesiology in the Goa Medical College and Hospital Bambole हाच्या खातीर सँक्शन दिली. 19 vacant posts of the medical officer and 4 ENT surgeon on contract basis under the Directorate of Health Services initially period of the 1 year and till the filling of the post on the regular basis चेर ही तांकां आयच्या कॅबिनेटात अप्रुवल दिला. Summoning of the assembly, okay, from 22 July. ती मागीर सांगतलो गव्हर्नरा कडल्यान आयल्या उपरांत डिसायड जाता. अपॉइंटमेंट ऑफ द it is an appointment of the state designated department of the implementation of the right of the way in the IT departmentaच्या अंतर्गत. ओके. कंस्ट्रक्शन ऑफ द युनिटी मॉल गोवा चिंबल हाजी ऑर्डर आज दिली वर्क एडवायझरी बोर्डाक आसली. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय. गोंय हेरिटेज धोरणाक मान्यताय. म्हैसाळ पंचवाडी 10 MLD उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाक मान्यताय. रान हक्कांचे दावे निकालात काडपा खातीर नव्या सर्वेराची नियुक्ती. कंत्राटी पद्दतीचेर वेटरनरी अधिकारी नेमपाक मान्यताय. एनेस्थेटिक असिस्टंटांचे 5 जागे भरतले. कंत्राटी पद्दतीचेर 19 वैजकी अधिकारी, 4 ENT सर्जन घेवपाक मंजुरी. 22 जुलैच्यान पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाची वर्क ऑर्डर दिली. वागेरी आनी सांग्यार 4G टावरा खातीर जमीन दिल्या. आनी मांद्रे गांवांत मसणभूंय आनी हेर कामां खातीर 2000 चौखण मीटर जमीन दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.